वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांच्या बरोबर खारेवाडो हांगासरल्या मोडकळीक पाविल्ल्या नुस्तेमारी जेटीची संयुक्त पळोवणी केली। तशेंच हांगासर 31 लाखांच्या दुरुस्ती कामाचो ह्या वेळार शुभारंभ केलो। तात्पुरती दुरुस्ती हातांत घेतल्या आसली तरी खारेवाडो हांगासर जेटी वाडोवपा खातीर बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ली मागणी फुडें घेतले म्हण ह्या वेळार मंत्री हळर्णकरान आश्वासन दिलां। RDXGOA खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। आमकां जो कोण बिजनेस कोण करता तेकाच कळटा कितलें दूख तें। आमी एक प्रोपोजल घायली डायरेक्टली, आमी ह्या आमच्या गव्हर्मेंट ह्या जेटीक ह्या आमची टेम्पररी जेटीक हात लायना वो काम करना म्हणून आमी स्पेशली वचोन चेअरमॅना कडच्यान 3 वर्सां जाली चेअरमॅना कडच्यान व्हरोन आमी एक NOC हाडली आनी NOC हाडली ती आमी फिशरी डिपार्टमेंटाक दिली आनी फिशरी डिपार्टमेंटान मागीर ते हेजेर 2 वर्सां पयले एक तेणें एस्टिमेट केलो आनी एस्टिमेट करून WRDन काम करून त्यांनी स्टार्ट केले। गेले ते वर्सा आमचें काम जावंक ना, कारण रिजन कितें आनी कशें कोविडा लागून उरलें वो कोणी कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक रेडी नासले ते हेजे कारणान उरलें। पण म्हाजी एकूच प्रश्न आमच्या हॉनरेबल मिनिस्टराक एकूच, आमकां ती जेटीचेर ते आमी आयज स्वप्न चोयल्या, ही जी MPDO गव्हर्मेंट व्हडली जेटी दिता म्हणटा तेजेर आमी स्वप्न पयल्या आनी हे जायते आयकलां। तुमी म्हणलं ते भाशेन देखून फावंडेशन स्टोनूय घालून गेले हांगा, पूण कांय जावंक ना। पूण आतां म्हाका आमच्या हॉनरेबल मिनिस्टरा कडच्यान आनी आमच्या लोकल MLA कडच्यान म्हाका एक म्हणटा तो एक हे आहा, इमिजिएटली तें जावचें तें सोड, आमकां एक एडिशनल इलेक्शन कितें हांगाच जाय, कितें हांगा लुगार आहा, आमी बोट्यो हिंगा वयर काडटा पूण तेरी पूण आमी सॅक्रिफायस करता, आमी वोट वयर काडपाच्यो देखून आमी फाटीं दवरता, पूण आमकां एक्सटेंशन इलेक्शन करून दी आनी तेन्ना पयलीं आमचो ऑनरेबल MLA म्हाका एप्रोच जालो। तुमकां खबर आहा आतां वर्क ऑर्डर दिल्या काम स्टार्ट करता। वर्क ऑर्डर दिवपाक पयलीं प्रपोजल धाडूंक जाय, एस्टिमेट करूंक जाय, मागीर पेपरार परत 15-20 दीस आसूंक जाय, ह्यो सगळ्यो ते फॉलोअप करिसर तेज्या पयलीं PWD घेवंक जाय। आमी PWD WRDन गेले फावट केले ते तेंकाच करून दिले, म्हणजे ती एकदां गेल्ली फायल परत येवपाक 10-15 दीस वयता। इतके 3 म्हयन्याचे कालावधीन हे जाता ते बेगीन तो फाटीं फुडें रावन हे करून टेंडर बीन जावन वर्क ऑर्डर 7 तारखेक ओपन केल्लें, 7 तारीख ओपन केलें आनी ती वर्क ऑर्डर दिली। तेजो अर्थ तो फाटीं फुडें आहाच, आनी जे आदी प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेंच्यांनी फॉलोअप। मेन प्रॉब्लम कितें आहा, हें ज्युरिडिक्शन PWDचे MPTच्या अंडर आनी MPT आसलें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें आसलें, थंय पासून वचून तितकें डिस्कशन फॉलोअप म्हणजे टायम टू टायम 8 दीस 15 दीस जायना। आतां जशें आमी आहात आतां हे टेम्पररी आमी 31 लाखाची हें करता, हें करता, रिपेर करता, रिनोवेट करता। आनी जशें आमदारान गेले असेंब्ली मिनिस्टरान डिमांडाक सांगलां की 75 मिटर आपली एक्सपेन्शन करपाक जाय। हें करता आसतना जशें ज्युरिडिक्शन तेंचें लागता आनी CRZ लागता। CRZ आमचे गोवा गव्हर्मेंटाच्या अंडर जे मेन MPTचे आहा ते CMA कडेन तो उलयला, डिमांडाक उलयला, तेन्ना CMAन विचार करुया म्हणून। सो आतां मेन आमचो प्रॉब्लम खर्च करपाक आमी कांय ना, जशी पणजे केला तशीच आमी हांगा करूया आनी ती दिता आसतना आमी गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन फक्त आमकां जाय ती NOC, जशें बोट ओनर एसोसिएशन जशें फिलिपान सांगलां 2 वर्सां तेजेर NOC दिल्या, तशें आमी संघटीत रावन तेंचे कडसून आमकां परमनंट हें करपाचें, कारण आमचो धंदो MPTच्या पेक्षा पयलींचो। येवन एकदां इन्स्पेक्शन केलें, हांव दुसऱ्याच दिसा ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन वचून तांकां रिक्वेस्ट केली की हांगा इमिडिएट पयलीं म्हणटा ती रिपेर जावपाची गरज आसा, कित्याक जेटी जेन्ना येतली तेन्ना थोडो टायम लागत ताका। सो ऑनरेबल मिनिस्टरानूय टायम काडनासतना इमिडिएटली तो वर्क ऑर्डर बी दिवपाक नाल्यार तो प्रोसेस स्टार्ट करपाक, एस्टिमेट करपाक WRDक सांगून सगळो प्रोसेस केलो। सो आज खंय तरी आज आमी आयले हांगा ते रिनोवेशन वर्क स्टार्ट करपा खातीर। म्हाका इतलेंच सांगून दिसता, कालच्या एसेंब्लीन पसून हांव आमचे जे गोंयकार भाव हांगा काम करता, ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणजे पयलीं म्हणजे MPT मागीर आयल्या पूण हे फिशरमॅन हांगा पयलीं आसा, सो तांकां खंय तरी आमी सपोर्ट करपाची आज गरज आसा। आनी त्या खातीर हांवें काल डिमांडान पसून उलयलां की आनी 75 मिटर्स जेटी ही वाडोवन दिवचीच पडटली म्हणून, कित्याक ते पयलीं हांगा येवन ते पयलीं धंदो करता। आज आमी तांकां प्रमोट करपाक जाय, तांकां सपोर्ट करपाक जाय, ट्रेडिशनल जे आमचे फिशरमॅन आसात तांकां, नाजाल्यार आमी सपोर्ट करना ते खंय तरी दुसऱ्या धंद्यान वतले नाल्यार भायर वतले। सो सपोज सरकाराचो आमचो एक हें आसा की सगळे आमचे लोक हांगा आसचे म्हणून आनी बरो धंदो करचो म्हणून, आनी त्या हेतूनच खंय तरी आमी आज तांकां सपोर्ट करतले। आज हांव खूब उमेदी की आज ऑनरेबल मिनिस्टर खूब बिजी आशिल्लो,
तरी पूण तो आमच्या खातीर टायम काडून हांगा आयलो आनी हें पळयलें ताणें स्वता आपल्या दोळ्यांनी पळयलें आनी ही इज फुल्ली बिहायंड अस. आज मिनिस्टर आसा, CMूय आमच्या फाटल्यान आसा आनी म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन ह्या फिशरमॅनाचो प्रॉब्लेम आमी जो हातान घेतला ते एक लॉजिकल एंड पर्यंत व्हरतले.